मानिवंत आग्नेल समाजांत सहभागिलीपणान जिवंक नमुनो हो 5व्या नोवेनाचो विशय. आमकां देवाचेर बाबार दवरून जियेतल्या मनशांक समाजांत जबाबदारी आसा. समाजीक सेवा आनीक समाजीक कोरण्यो ह्यो दोनूय वस्तू समाजांत सहभागिलीपणान जिवंक आमकां चड गरजेच्यो. पवित्र सभा हातूंतल्यान आमचो भावार्थ कोरण्यांनी संभरवंक आमकां आपयता. मानिवंत आग्नेलाचें काळीज दुर्बळां आनी कनिश्टायेंत आसलेल्या सवें ओडटालें. देखूनच तो दुर्बळांच्या आदाराक पावतालो. ह्या आमच्या भावाक पवित्र सभेन बेगीनच सांत म्हूण जाहीर करूंक आमची मागणी देवाक उबारुया. आनी विलीच्या जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता. चेकस रॉड्रिगीस आगासईन. जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता. रिवा कोरिया नेवरा. जोशुआक बरी भलायकी मागता. क्रेसी कार्दोजो मारगांव. जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता. लेपोल्दो एंटनी आझावेदो सांता क्रूज. जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता. निवारा फेर्नांडीस वास्को. तिनांक बरी भलायकी मागता ताची फामील माजोड्डा. लेपोल्दिनांक बरी भलायकी मागता फ्रांसिस्को सिल्वेरा आगासईन. याज्ञिकाक येवकार दिवंक आमी सगळीं उबी रावुया आनी सुरवातेचें गीत गावुया. Lord, Lord, Lord,
बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू मोगाल भावा भयणीनो बातिस्मा वरवीं आमी सगळीं जेजूची पाटलावदारां जाल्यांत आनी आमच्या जिवितान आमी जेजूचो पाटलाव कोत्ता आयज नोवेनाचो 5वो दीस आनी आमचो विशय मान्यवंत आग्नेल समाजान सहभागिलीपण जिवंक नमुनो समाजान सहभागिलीपणान पावल मारूंक आमी समाजीक मनशां समाजाच्या बरेपणा आनी उदरगती पासत वावरूंक आमकां खास जबाबदारी आसा मान्यवंत आग्नेलान ग्रेस्काय आनी पदवी सोडली आनी समाजाच्या बरेपणा पासत वापरली आनी हेतुरेन समाजान सहभागिलीपणान जियेलो जेजून सदांच आपल्या बापाची खोशी केली ताणें दुबळ्याची पदवी आनी होक नात तसल्यांची सेवा चाकरी करून फुडें गेलो आमी जेजूच्या पावलांनी चलून सगल्या वायटाचेर निशेध मारूंक समाजान सहभागिलीपणान जिवंक ह्या मिसा बलिदानान मान्यवंत आग्नेलाचे विनवणेन आमकां कृपा आनी बळ मागुया म्हज्या भावा भयणीनो हे पवित्र रितींत फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया हांव पातकी सोल पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हाजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन प्रार्थुया स्वर्गीच्या बापा समेस भावार्थ्यांक मोगाचे सुपूर्णायक तूं आपयताय तरी तुज्या पुताचो उदीक लागशिल्लो पाटलाव करूंक तांचे मदल्या जायत्या जाणांक तूं उपजयत आसाय म्हत्वाची जिवितांत तुजे सेवेक तुवें विचून काडल्याय ती आपल्या जिवितांत तुज्या राज्याचो उपकार जावं येरा मनशांक सोपून मोगाचे वाटेक ओडूंक पावूं आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन
धोर्मदुताच्या इतिहासा वेली वाचप. पेद्रू अशें उलोयता थंयच आसतना ताचें उतर आयकतल्या सगल्यांचेर पवित्र आत्मो देवलो. विदेशांचेर पुऱ्यान पवित्र आत्म्याचे देणें देवान घाले म्हूण पेद्रू बरोबर आयिल्ले ते सुनोत केल्ले बावाडटी तो टाकले. कित्याक ती आत्व्यो भासो उलयताली आनी देवाक वाखणटाली ते तांकां आयकूंक येतालें. तेन्ना पेद्रून म्हटलें, आमकां मेळ्ळो तोच पवित्र आत्मो तांकांय मेळ्ळो म्हणटच तांकां उदकाचें स्नान दिवंक कोणाच्यान आडावंक येता. आनी तांणी तांकां जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र स्नान दिवंक फरमायलें. उपरांत थोडे दीस आपणाशी राव म्हूण ताणें ताचे कडेन मागलें. देवाचें उतोरे. देवाचे वळखकार. आमचो जबाब शेकान शेख प्रितिमेचेर आमच्या देवाची सडवण फांकली. शेकान शेख प्रितिमेचेर आमच्या देवाची सरवण फांकली. सर्वेस्वराक रचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केल्लीं ओचोऱ्यां उजव्या हाताच्या बोळान आनी पवित्र बावलान जैत व्हरून सडवण दिली. जबाब शेकान शेख प्रितिमेचेर आमच्या देवाची सडवण फांकली. इस्रायले कुळेताय आपलो तीर विस्वासी मोग मनांत दवरून सर्वेस्परान आपली सडवण पोरगोटली. राष्ट्रांच्या दोळे मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब शेकान शेख प्रितिमेचेर आमच्या देवाची सडवण फांकली. शेकान शेख प्रितिमेचेर देवाची सडवण फांकली. आख्खे प्रिथिवे गुणगुणावन सर्वेस्पराच्या मनाक कुशाल गितां घडोवन गाव अनदाचे उलास सोड. जबाब शेकान शेख प्रितिमेचेर आमच्या देवाची सडवण फांकली. उद्गार. Sorvesporak soy 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 soy. Sorvesporak soy 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 soy. Sorvesporak soy soy. Soy soy sorvesporak soy soy. Kuriba boyd koshi sokli. Surek potant rauliawa. Hitle sobi, sobi. Sorvesporak soy 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 soy. Sorvesporak soy 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 soy. Sorvesporak soy soy. Soy soy sorvesporak soy soy. Sorvespor तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. मार्कू परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेरिकेक जावन शिसांक घेवन जेजू लोकांच्या व्हड जोम्या बरोबर वेताना बार्तिमेव म्हणगे तिमेवाचो पूत म्हणलोलो एक कुड्डो रस्त्याचे देगेक भिकेक बसून आसलो. जेजू नाजरेतकार येता म्हूण आयकतूच तो अशी बोब मारूंक लागलो, दाविदाच्या पुता म्हजी काकलूच कर. आनी सोबार जाणांनी ताका बोबाट केली आनी ओगो राव म्हूण सांगलें.
पूण तो अदीक व्हडल्यान बोब मारूंक लागलो, दाविदाच्या पुता म्हजी काकलूत कर. जेजू थांबलो आनी ताणें तांकां म्हणलें, ताका हांगा आपयात. आनी तांणी त्या कुड्ड्याक आपयलो. तांणी सांगलें, धीर दवर, उठ, तो तुका आपयता. आपणाचो जुबो सांडून आनी उडून उडून तो जेजू सरशीं आयलो. तेन्ना जेजून म्हणलें, हांवें तुका कितें केल्लें जाय? गुरुजी, म्हाका नवें नोदर येशी कोर. जेजून ताका म्हणलें, वच, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. आनी रोखडीच ताका नोदर आयली आनी तो ताजे सांगाती चलून गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाखाणी तुका क्रिस्ता. मानेवंत आग्नेल शिकपांत भोव हुशार आसलो. 24 वर्सांचे पिरायेर ताणें आपले पाद्रीपणाचें शिकोवप सोंपयलें. पूण रोखडोच तो पाद्री जावंक ना. ताच्या एका प्रोफेसरान, फादर जुझे जोकीम डिसुजा, हाणें ताका कालांगूट आपल्या घरा शिकोवंक आमंत्रण दिलें. तें ताणें ल्हानविकायेन स्विकारलें आनी 3 वर्सां भुरग्यांक मुळावें शिकोवप दिवंक तो वावुरलो. मान्यवंत आग्नेल एक बरो शिकोवपी आसलो. भुरग्यांक सोंपें करून तो शिकयतालो. तशेंच तांकां क्रिस्ती तत्वां शिकोवन समाजांत बरेपण हाडूंक तांकां ताणें उत्तेजन दिलें. मोगाच्या भावा भयणीनो आनी भुरग्यांनो, आयज आमी मान्यवंत आग्नेल समाजांत सहभागिलीपणान जिवंक आमकां आमंत्रण दिता. आनी ह्याच विशयाचेर आयज आमी नियाळ करता. सहभागिलीपण म्हळ्यार एकामेकाक सहकार दिवप वो एकामेकाच्या कार्यांत भागेली जावप. आनी देवाचें उतर आयज आमकां हेंच करूंक आमंत्रण दिता. आयच्या शुभ वर्तमानांत 2 तरेचे वागणूक आमकां दिसून येतात. लोकांची वागणूक आनी जेजूची वागणूक. जेन्ना कुड्डो बातम्यो जेजू लागीं आपणाक बरें करूंक मागता तेन्ना लोक ताका बोबाट करता, ताका ओगी राव म्हूण सांगतात. तांकां ताचें कांयच पडोंक ना. पूण थंय आसा जेजू, ताका आपयता, ताचे सगळे मोग आनी दया दाखयता, ताका बरो करता. ताच्या जिवितांत तो भागीदार जाता आनी ताका नवें जिवीत दिता. आयज जेजू भाशेन आमची वागणूक जावंक आयचो सेवा धर्म आमकां सुचयता. मान्यवंत आग्नेलांत समाजांत जायत्यांक आपलो सहकार दिलो, बरें शिकप करून आनी तें दुसऱ्यांक शिकोवन. भेदभाव करिनासतना ताणें लोकांची सेवा केली. तशेंच गरजेवंतांक फूल ना पाकली दिवन तांची सेवा केली. आयज आमच्या आस्काऱ्या मान्यवंत आग्नेला भाशेन आमी समाजान उत्तेजन, बरें देख आनी बरेपण हाडूंक आमकां तो नमुनो जाता. ह्या मिसाच्या आल्तारार जेजू आमकां आपलेच मासा रोगताचें पवित्र देणें दिता आनी हे भाशेन तो आमच्या जिवितांत वांटो घेता. पूण ही देणी आमच्या जिवितांत फोलादीक जावं, आमकां कृपा आनी बळ मेळूंक आमकां आमचें जिवीत धाऱ्यार हाडूंक भोव गरजेचें. तर हेंच करूंक ह्या मिसांत आमी मागुया.
सगळीं आमी उबी रावया आनी आमची मागणी आमी देवा मुखार उबारुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. पवित्र सोबेचे वडील पाप साहेब, पाद्री तशें म्हत्वाची समाजांत जायतो बरो वावर करतात. तांणी पवित्र सोबेची समाजीक शिकवण अदीक नेटान प्रसिद्ध करूंक आपलें सहभागीपण दाखोवंक तांकां कृपा आनी बळ मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांक आपल्याक समाजाच्या बरेपणा पासत विंचून काडल्यात म्हूण जाणा जावन समाजांत वायट चलयतल्याचेर निशोध मारूंक आनीक एकवट हाडूंक सहभागिलीपणान वावरूंक तांकां कृपा मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. आमच्या समुदायांत कोण नासलोल्यांक पावूंक, पिडेवंतांक भेट करूंक आनी गरजेवंत भाव भयणीक आदार दिवंक समाजांत सहभागिलीपण वाडोवंक कृपा आनी बळ मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. आमी आमच्या जण एकल्या पासत मागुया. समाजांत चलयतल्या वायट विशीं हुस्को धरून आमच्या घोराब्यांत तशें गांवांत नव्यो आनीक मनीस उदरगतीच्यो येवजण्यो तयार करूंक सहभागिलीपणान ह्यो जबाबदाऱ्यो आमी फुडें व्हरूंक आमकां कृपा आनी गोठाय मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. आमची खासगी मागणी आमी देवा मुखार उबारुया. खेरीत भाशेन मागुया आमच्या भुरग्यां पासून. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. प्रितीच्या बापा, हो दिनवासनेचो योद्न दोयालपणान मानून घे. त्यागी जिवितांत तुज्या पुताचो पाटलाव करूंक संतोशान मुखार सरतात तांकां
भावपणी एकामेकाच्या एकवटान जिवंक आनी देवाच्या भुरग्यांची स्वतंत्रताय भोगूंक फावो कर हें आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पोराकाय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिनवासतांव जाल्यार हेंय तुजेंच आमकां आनीक देणें. आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनान तुजी वळवी बिलकूल चोडना, तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्तां आमच्या सुम्या वरवीं आमचीच तुजे कृपेंत वाडत वेता. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दोलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. Dolbarazo सर्वेस्पोर Sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवान. उत्सर्गीन तुका सोय 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 सोय. सर्वेस्पोराची नावी येता ताका सोय सोय. उत्सर्गीन तुका सोय 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 सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारप देलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट पोर गोठुया. सोम्या जेजू आमी उंडो घातां आनी गांवशींतले पियेतां. तितलीच पावटी तूं वैभवान येसूर. आमी तुजें मरण परगोता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समोर पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विसारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या वाग्योंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंडी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो पर्व सुदरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टाकुतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माई सांगाती, तिचो पोती बागयोन झुजे बागयोन धर्म दिता आनी सर्व काडीन तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोर पोदवेदार बापा, सोर वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयले प्रार्थोन दीर घेवन घावुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज्य येवं, तुझी खोशी स्वर्गार जाता, तुझी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां भोगूस आनी आमकां ताणें पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली, आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली, आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली, आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटात ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे चोरयोचे म्हाका पावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक शेवूंक तुमी आसा थंय सुरूच रावची. आमची याज्ञीक भाव माद्री भयणो ब्रदर्स येवन तुमकां जेजू दितली. Jesuyo, tuyo, Baba boiling betuyo. Moga Jesuyo, tuyo, Baba boiling betuyo. Kansanam charahuyo, Jivitam chibudluyo. Moga Jesuyo, Baba boiling betuyo. Uzmonam kahar tuji, sotos tu soam kadi, favotitli bolaiki, kotai tuji di, Uzmonam kahar tuji, sotos tu soam kadi, favotitli bolaiki. Moga Jesuyo, Baba boiling betuyo. Moga Jesuyo, Baba boiling betuyo. Kansanam charahuyo, Jivitam chibudluyo. Moga Jesuyo, Baba boiling betuyo. Mona tirai Baba kusho kotai visvasa. Kansa peto ya cheona, beba belya chamoka. Mona tirai Baba kusho kotai visvasa. Kansa peto ya cheona, beba belya chamoka. Moga Jesuyo, Baba boiling betuyo. Moga Jesuyo, Baba boiling betuyo. Kansanam charahuyo, Jivitam chibudluyo. Moga Jesuyo, Baba boiling betuyo. Somlyang kam kakatikur, tuji saki birmolkur. Somlyang kore mokarkur, tuzo Jesu rupkarkur. Somlyang kam kakatikur, tuji saki birmolkur. Somlyang kore mokarkur, tuzo Jesu rupkarkur. Moga Jesuyo, Baba boiling betuyo. Moga Jesuyo, Baba boiling betuyo. Kansanam charahuyo, Jivitam chibudluyo. Moga Jesuyo,
भयणीक भेटूंक यो. जेजू आमच्या काळजांत आयिल्लो आसा. एक घडीभर आमचे दोळे बंद करुया. काळजांत आयिल्ल्या जेजूक दिन वाचुया. क्रिस्ती जिवीत जिवंक ताचेच लागीं गोठाय मागुया. प्रार्थुया. भोव मोगाल बापा, तुजे कुशे पोरमोणे तुजे चाकरेंत शेवट पर्यंत थीर रावून संस्काराक साक्षी दिवन आमी घेतिल्ल्या ह्या पवित्र संस्कारा वरवीं आमकां गोठाय मेळूं आनी कोदीच सोरना तसल्या बऱ्या वस्तू खातीर मेहनतीन वावरूंक आमची उर्बा वाडय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसूया. आनीक एक पावट इश्टानो तुमकां सगल्यांक माई मोगाचो येवकार ह्या पिलारच्या दोंगरार. ह्या पवित्र जाग्यार तुमी आसतना देवान तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वावर धंद्याचेर बेळसांवां घालची म्हणून आमची कालती मागणी. कांय कळोवण्यो आमची कोंकणी बायबल डायरी 2023 ही विक्रेक आमच्या पुस्तक शाळांत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्कांत तुमकां मेळटली. पाद्र आग्नेलाच्या जिविताक लागू जातल्या वस्तूचो म्युजियम कॉवेंताच्या रुमान तयार केला. मागता तो आत्मीक नोदरेन आनी दैनीक मनान ताचो अणभव घेवचो. कोणाकूय झाडां पेडाची वखदां घेवंक जाय जाल्यार वयर स्टॉलांत ती मेळटात. मोगाच्या क्रिस्ती बाबा भयणांनो, ह्या पवित्र जाग्यार जायतो लोक येता. पाद्र आग्नेलाची मजत मागूंक येता आनी जायत्या जाणांक पाद्र आग्नेलाचे मजतीन देवाचो आशिर्वाद मेळटा. आयज सेलिना फेर्नांडीस कानाकोना तावन अशें सांगूंक लायता. म्हज्या गोरकाराक अकस्मात एका दोळ्यान दिसना जालें. तेन्ना ताका हांवें दोतोराक दाखयलो. दोतोरान तपासून आदल्या माराक लागून दोळ्याक क्रॅक आसा म्हूण सांगलें आनी ऑपरेशन करूंक चड पेरिगाचें. लेन्स बसोवंक जावचें ना आनी ऑपरेशन केलें जाल्यार ताका दिसतलें म्हूण फकत 1% गॅरंटी दिता म्हूण सांगलें. हें आयकून हांव दुखी जालीं. पूण मानिवंत आग्नेलाचेर बाबार धरून ताका हांव सदांच मानिवंत आग्नेलाच्या फोंडाची माती उदकान घालून पिवंक दितालीं. परतून हांवें ताका चॅकअप करूंक दोतोरागेर व्हेलो तेन्ना दोतोरान म्हाका विचारलें, ऑपरेशन करूंक जाय. हांवें मानिवंत आग्नेलाचेर बाबार धरून होय म्हणलें आनी ऑपरेशन बरे भाशेन जालें. आतां 2.5 म्हयने जाल्या म्हजो गोरकार बरो आसा आनी ताका दिश्टी पडटा. हांव देवाक दिनवासता. मानिवंत आग्नेला वरवीं हो व्हड उपकार फावो केल्ल्या पासत आनी बेगीनूच देवान ताका सांतोचो मान फावो कर म्हूण मागता. पळय मोगाळ इश्टानो, बाबार्थान केलेले मागणे. कित्याक बाबार्थान केलेले मागणे देव जेरूल आयकता. तुकाय तुज्या जिवितांत कोश्ट आसा, प्रश्न आसा, दुयेंसां आसात. तुयी तुजी इंतेसांव घेवन ह्या पिलारच्या दोंगरार आयिल्लो आसतना तुजो भावार्थ जागोय. कित्याक तुज्या भावार्था प्रमाणे तुका ताळोन मेळटलें म्हणून जेजू आमकां सांगता. तुरे वेळार आमची सगळीं इंतेसांवां, आमची आवंडे, आमचे प्रश्न, आमची दुयेंसां आमी पाद्र आग्नेलाच्या मुजतीन देवा बापाच्या हातान घालुया. सायबा, आमची काकलूत करून आमकां पाव म्हणून मागुया. बरेच बरिश्टांनो घोडे,
जायत्या जाणांनी तांचे पासत मागूंक लायलेले आसा. तांचोय उगडास करुया, तांचेय पासत मागुया. हे वेळार जायते जाण आमकां युट्यूबाचेर वो टीव्हीचेर पळयतात. इश्टनो, तुमचेय इंतेसांवां उबारात. ही सगळीं इंतेसांवां आमी देवा मुखार पाद्र आग्नेलाच्या मजतीन घालुया. पाद्र आग्नेलाक सांताचो मान मागुया आनी आमकां सगल्यांक आशिर्वादान भर म्हणून उबी रावन पाद्र आग्नेलाच्या नोवेनांत भाग घेवया. उपकार मेळूंक मागणे. सोर पदवेदार देवा, आमच्या स्वर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी ओळखता आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलोल्या सेवका उदेशी ओर चोरयां लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानियोंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानियोंत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता. तशें जाता मानियोंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरी जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार. तुजी गरज बावार्थान उबार. एक कुणाकोशी फावो कर म्हूण विनयता. मानियोंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणे. उगणीत काकुतीच्या देवा, सोड पडून तुज्या पांयां सोशी आमी मागता. वळा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणांक उपकारता जाल्यार मानियोंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोट पुरगोटणे उदेशी मागता आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार.